गोवा डेअरीचो संजीवनी साखर कारखानो जावंक दिवंक ना। आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या। ज्या लोकांनी गोवा डेअरीची लूट केली तांचेच हातीन तिचो वेव्हार परतो दिव नाकात। गोवा डेअरीची वेंचणूक ताबडतोब थांबोवन तिचेर प्रशासक नेमपाची मागणी तांणी केल्या। जाणी गोवा डेअरी लुटली तांकां वेंचणूक लडोवपाक दिवचें न्हय अशें तांचें म्हणणें। आज जो डेटा आयला पळय काल पर्यंत आमी सगळो स्टडी करताले। काल इनफॅक्ट आफ्टर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जे स्टेक होल्डर्स आसा भितर जे शेतकरी आसा जे दूध काडपी वेवसायीक आसा तेच आमकां येवन मेळ्ळ्यात। तांणी हो डेटा दिला आनी आमचे कडल्यानूय आमी डेटा घेतला। फॉर्मल आमी मेमोरेंडम करतलेच भायर फाल्यां पर्यंत आमचो रिटर्न जो मेमोरेंडम आसा तो चीफ मिनिस्टराकय सबमीट जातलो आनी इनफॅक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ऑल्सो सबमीट जातलो। तांणी सुद्दां ह्यो गोष्टीचेर जर इन्क्वायरी जाल्ल्यो आसा आनी देर इज एविडन्स वीच इज देर वीच इज ऑन रेकॉर्ड विथ द गव्हर्नमेंट एंड इज पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड जाल्यार कित्याक वाय इज गव्हर्नमेंट शायिंग अवे। आमी प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक सोदता उपकार करून ज्या लोकांनी ही डबगाईक पावयल्या तेची दुसरी संजीवनी करून घेवं नाका आणि ज्या लोकांनी ही लुटल्या त्यांच्या हातीन परती दिवं नाका। एक तर इलेक्शन ताबडतोब स्टॉप करा। काल 30 तारीख काल लास्ट डेट आशिल्ली ताची इमिजिएट स्टॉप करा। एक तर ताचे प्रशासक नेमा थंय आणि जोपर्यंत तांचे कोर्ट इवन तांचे कोर्टान केसी आसा कोर्टाची ऑर्डर पेंडिंग आसा आणि हे आसतना तुम्ही तांकां इलेक्शनाक रावपाक कशें दिता। सो आम्ही रिक्वेस्ट करता आमी पार्टीच्या वतीन आमी शेतकारांच्या वतीन की उपकार करून हाजेर प्रशासक नेमतो किंवा ज्या एमडीनी बरें पयलीं काम केलां जे रिटायर आसतले जाणे एडमिनिस्ट्रेशन बरें सांबाळा अशा लोकांच्या हातीन ती दिवची।